सर्वेश्वराच्या मानात नवे गीत रोचून गाया. आमची खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या. सर्वेश्वराच्या मानात सदो सारे गीत गायता. सर्वेश्वराच्या मानात सदो सारे गीत गायता. पदवीदार बोरीस पावल्या पाठयली आमकां सोडून. सगळ्या वर्सांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची. सर्वेश्वराच्या मानात सदो सारे गीत गायता. सर्वेश्वराच्या मानात सदो सारे गीत गायता. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. गायशीच करपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून केले डेलियोसिया लेमोस देवान आपणाचो आपूण वेल्यार एक म्हयनो बसता. कसलें पातोक आसलें देवान धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता. मिकेल आब्रियो जिजेल तिमोथ्यो ते भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. वयताले ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आयन आनीक नाताशा, टोनिया सोजा, टिना फुट्टादो, शिवोन, स्टीफन एंड एंड्रिया डिमेलो, एना पिंटो, आल्फा आल्फोन्सो, सावियो पेरेरा, क्लेमेंट रेगो, मॅक्लोन ओलिवेरा, कॅल्विन एंड नाकिता केत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांचो. म्हज्या बहीण मानू हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत पावत ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवंक देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सरपद भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यो सुद्दां सांकवार मारे सगल्यांक देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, ईसा काकुको, ईसा काकुको, सोम्या काकुको, सोम्या काकुको. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा सोर सोपून टेनी तुजे ते उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय.
अशी आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय ती जोटणाय राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोबया तुज्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे कोणान जे येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बरवासो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी खंयची बरीत जायना जावं मरणाची न्हिदल्यान तांचे विशीं सत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार धरून मेल्ल्यान तांकां देव तांचे बराबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतले आमी तुमकां सांगचें आसा ते हे. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव ती मेल्ल्यान तांचे आदीं वेची नाव तर हुकूम पुरगोडटल्या महादेवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेळो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार धरून मेल्ल्यान तीं पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. त्या उपरांत तांकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोलार मेळचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सदांकाल सुम्या बरोबर आसतल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळे येता म्हणया प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळे येता. नवें गीत रचून गायात परमेस्पराक वाखाणाक. शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या फर्जांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्वर हो पळे येता. परमेस्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले भेद वच्चे. राष्ट्रांचे देव कोण जाणय. काण्यांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळे येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगो उल्हासूं आखो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर आनी दी तांचे गणगण. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटां आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं कुशाल बरीत. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळे येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची फर्जांची कोरच्याक जोडटी परमेस्पर हो पळे येता. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेस्पर हो पळे येता. उद्गार. Soizor visvora, soizor visvora, soizor visvora, soizor visvora. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. soizor visvora, soizor visvora, soizor visvora, soizor visvora. Survis potum și soveia su.
तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नासरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये पोरमोणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदो दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक आनी सोरेस्पराचे कुरपेचें वरोस पोरगोट करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कोवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसतल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं ती माणकुली उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणीं मुडें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयसा तुकाच तूं बरो कर. ही मुण्णी दुबावा बीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफार नांवान तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशा गांवघरा कर. मागीर ताणें मुडें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिसेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या गांवघरा परतता. नाजारेत शारांत तो आयिल्लो आसा आनी सोनवाराचो दीस आनी ह्या सोनवारा दिसा देवस्थानांत तो वेता. आनीक अशी जुदेवा मदें संवय आसली. तांचें एकूच देव तेंपल आसलें, पूण जूंय जूंय जुदेव लोक आसलो थंय तांची देवस्थानां आसलीं वो सिनगॉग आसलें. आनी सोनवारा दिसा लोक ह्या देवस्थानांत एकठांय जातालो मागणें करूंक, देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतराचें नियाळ करूंक. आनी असल्या संदर्भान आमी पळयता जेजू ह्या देवस्थानांत उबो रावता देवाचें उतर वाचूंक. आनीक देवाचें उतर तो वाचता तेन्ना इसायस प्रवाद्याचें पुस्तक वो कोवडो ताका दितात. आनी आयसाया 61 वर्सीस 1 आनी 2 तो थंय वाचता. आनीक वाचल्या उपरांत हाची शिकोवण दिवंक जाय आसली आनी जेजू ही शिकोवण दिवंक तांचे मदें बसता. जशें त्या काळाचे गुरू बसोन राबी जे आसले बसून शिकोवण दिताले, जेजूय शिकोवण दिवंक बसता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ज्यो वडी जेजून इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यो वाचल्यो
त्यो मेसायासा विशीं जो येवचो आसलो मेसायास आनी ज्या मेसायासाक जुदेव लोक रावतालो ताचे विशीं बरयल्ल्यो आसात म्हूण तांचें शास्त्र तांकां सांगतालें. आनीक जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा ह्यो वोडी आयज हें वाचप मोज्यांत सुपूर्ण जाता अशें जेजू म्हणटा. आनीक मोगाळ भावा भयणीनो, कसल्या मेसायाक तो लोक रावतालो काय? त्या काळार रोमकार तांचे राज चलयताले आनी जो मिसायस येतलो तो तांकां रोमकारांच्या ह्या गुलामपणांतली कशी सोडयतलो म्हूण हो लोक समजतालो. आनीक ह्याच पासत जो मेसाया ती रावताली, दे वर एक्सपेक्टींग अ पॉलिटिकल मेसाया जो येवन एक पॉलिटिकल रेवल्युशन कशें करतलो म्हूण लोक समजतालो. पूण जेन्ना इसायास प्रवाद्यान ह्यो वोडी बरयल्यो आनी जेजूय जेन्ना ह्यो वोडी वाचून लोकांक म्हणटा मोज्यांत ह्यो वोडी सोपूर्ण जातात, इसायास प्रवादी खबर कोत्तालो ओत्मीक वाटेन नोसोडणी हाडटल्या मेसायाची. आनी जेजूय जालो एक मेसायास हू वूड ब्रिंग अ स्पिरिच्युअल रेवल्युशन. ओत्मीक वाटेन नोसोडणी हाडटलो मिसायास जेजू जाता. आनी देखूनच थंय उतरां बरयल्लीं आसात. गोरिबांक बरी खबर दिवंक. कसल्या गोरिबांक? ओत्मीक वाटेन जी कोण गोरीब जाल्यान तांकां बरी खबर दिवंक. कोयद्यांक सुटका परगटूंक. कसल्या कोयद्यांक? जी पातकाची कोयदी जाल्यार तांकां सुटका दिवंक. कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक. जांची नदर देवाक पडोवपाची नदर कुड्डी जाल्यार असल्यांक परत देवाक पडोवची नदर दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हूण जेजू ह्या लोकांक सांगूंक सोदता. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, इतलो सोबीत, इतलो अर्थान भरलेलो जेजूचो संदेश हो लोक पयलो आयकता, पूण उपरांत जेजू कोण काय म्हूण ती सोदूंक भोंवतात. जेजू नासरेत गांवाचो आयिल्लो अशें ती म्हणटात. आनी जेन्ना मेसायास येतलो म्हणटाले, बेथलेहेम शारांत तो जल्मतलो अशी एक प्रोफेसी तांकां सांगताली जी आमकां मेवता मिका 5:2 ह्या मिकायस ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ही प्रोफेसी आमकां मेवता. आनी जुदेव लोक बेस बरो जाणा आसलो देखून ती म्हणटात जेजू मेसायस जाल्यार तो नासरेत नोगरांतलो आयला, तो कसो मेसायस जावंक शकता. पूण खरें सांगचें म्हणल्यार आमी जाणाव जेजूचो जल्मूय बेथलेहेम शारांत जाल्लो आनी देखूनच खरेपणी जेजू जावन आसलो मेसायस. पूण हो लोक जेजूचो संदेश आनी जेजूक आपणावचे बदलेक तो खंयचो आयला हें सोदूंक भोंवतात. आनी देखूनच जेजू तांकां एक सुपाटी कशी दिता आनी जेजू म्हणटा जो संदेश तुमी आयकूंक सोदिनात तो संदेश म्हाका दुसऱ्यांक दिवचो पडटलो. आनी उदाहरणां दिता. एलिजाच्या काळार एक विधवा आसली तिचो, आनीक नामानाच्या काळार नामान ह्या कोडकाराचो जेजू तांकां हो हें उदाहरण दिता. आनी हे दोगोय जावन आसले फॉरेनर्स, दे वर नॉन इज्रायलायट पर्सन्स, ती विधवाय आनी हो नामानूय. आनी हे परी जेजू म्हणटा तुमी हो संदेश मानून घेनात जाल्यार हो संदेश हांव दुसऱ्या लोकांक परगडटलो आनी जरूर ती हो संदेश मानून घेतली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें जायते फावटी घडटा. जायते फावटी कोणूय आमकां कितेंय बरें सांगत आमी तो संदेश आपणावचे बदलेक तो मनीस कसलो, तो मनीस खंयतावन आयला हें आमी सोदूंक भोंवता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, दुसरीं आमकां कितें सांगतात तें आमच्या बऱ्याक सांगतात. हें आयज सोत मानूंक आमकां कृपा आनी बोड आमी मागूंक गरज आसा. आनीक असलें तर मन म्हाका आसा, दुसरो म्हाका सांगता तें आयकोचें हांव सोदिना जाल्यार असलें मन म्हाका दी म्हूण आयज जेजू लागीं आमी मागुया. कित्याक जेन्ना कोणूय म्हाका कितें सांगता तें आमच्याच बरेपणाक पासत सांगता. हाकाच लागून कोणूच म्हजें जिवीत म्हाका नुसरूंक म्हाका आपयता जाल्यार हो संदेश मोगान, सोंसणिकायेन आनी उक्त्या मनान मानून घेवंक त्या जेजूची कृपा आयच्या ह्या सेवाधर्मांत आमकां मागुया. भेटून एक गायन गावूया. तुकांच बापा, C 30:8 पान 40:4, C 38 पेज 44.
तुकाच बाबा सोर मोचे पिता तुका गाणे तुकाच उकाव सोर मोचे तुझे से गोकाचे मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुझा मोहिमो मजगूट करू सगळ्यांक दिवू तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे तुकाच वोताव सोर मोचे तुझे से कोरकाचे म्हज्या बाबा भयण्यानो म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवेदार्थी बाप्पाक मानता तसले साव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन जिव्या देवा पवित्र बापा जेवच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपुंडायन आमकां पावसो हें मागता हांव तुजें पुता जेवचें नांव बीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसो तुमचे सव्यास आमची कालसांव बारुया आमी ती सर्वेस्वरात बारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया होय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा सोर काळ सोरताय जो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मुखार आमी ताचें मरण समरपता जिव्या भावट्टान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तेर बोरवश्यान ताचे मोहिमेवत येण्याकोत रेखता देखो आतां देवदूतान भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्वर स्वर्गारी संसार ओल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराचे नावी बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी सोबेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेचपरी जेवण जातोच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणेक कोराचें रगत पातकाचे बॉक्सर मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाट्टाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे बरोची बडबड आमी वरगटा तुझ्या हेऱ्याक आमी वतरेता बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडा रोगो शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेत बापा फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
सर्वेस्परा तुझे चाकोनी डेलिओसियाची काकलूत कर ती काय संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पोविसना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवो सोदूं मेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयण्यांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची तुया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यों झुजे तिचो पोती भाग्यों धर्म दुता भाग्यों झुजे वाज सोर कांय तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत बेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोरमंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकले प्रार्थन हे वेळार तिरकेर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताडणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार तुया कडेन जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडाराज क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदका कोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोबिया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पयस शुभेच्या भावाटाचेर दिसकाल आमचे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सकाळीक वटान सांबाळ जेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनात सगळ्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या दिसो क्रिस्तू भागी सोबयात तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया म्हज्या जेवणाक येयात D28 560 आणि 2 D28 पेज 62 म्हज्या जेवणाक येयात बाबूण कशी बसात म्हज्या कुडी रोखात कशी दादोसायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबूण कशी बसात म्हज्या कुडी रोखात कशी दादोसायात जेजू जिवीत तुजे जावं जिवीत आमचे Jesu जीवित तुझे जावं जीवित आमचे
तुम्ही चुंड जायात दुसऱ्या जीवान बोरात मुंड मोडून वळखात जीवान भरून वळखात तुम्ही चुंड जायात दुसऱ्या जीवान बोरात जेजू जिवी तुझे गावठी जिविताचे जेजू जिवी तुझे गावठी जिवित आमचे जेजू जिवी तुझे गावठी जिवित आमचे जेजू जिवी तुझे गावठी जिवित आमचे प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणात तुवें आमकां दादोशी केल्यात मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणात आमची काळ साप्रित्य मोगान तीर्सव आनी तुजी सेवा मोगान कोच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं मागता हांव तुज्या पुता जेवचे नांव बीन आमेन सोर्विस्पोर तुमची सोबी आसो तुमचे सवे आसूं सरपोत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओळखार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया T12 बो मोगाड माय पान 207 T12 पेज 207 भो मोगाड माय आमची दाय तुरा तुझा हाकारा सदास्तुपा भो मोगाड माय आमची दाय